हॅलो एव्हरीवन, हांव टीचर स्नेहल। हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विषय स्कुलांत शिकयता। परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना। हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा। ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें। तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें। त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय, आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडां वांगडा शेअर करात आणि सबस्क्राइब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राइब करप फुकट आसा। तर आयचो महत्वाचो विषय आसा, आज आमी गोवा बोर्डाच्या कोंकणी प्रश्न पत्रिकेतलो वाक्यप्रचारांचेर आधारित प्रश्न पळयतली। ह्या प्रश्ना खातीर परीक्षेत 2 गुण दिल्ले असतात। ते पुराय गुण कशे तरेन मेळोवप हे आमी ह्या व्हिडिओ वरवीं पळयतली। प्रश्नपत्रिकेत तुमकां असो प्रश्न दिल्लो असता, सकयल दिल्ल्या वाक्यांनी आडी मारिल्ल्या उतरांच्या जाग्यार कंसात दिल्ल्या वाक्यप्रचारांचो वापर करून विधानां परत बरयात। आता तुम्ही म्हणटली, हे वाक्प्रचार खंयच्यान शिकप? हे वाक्प्रचार तुमच्या पाठ्यपुस्तकात दर पाठ सोंपल्या उपरांत भाषा ज्ञान म्हण दिल्ले असतात। हे वाक्प्रचार आणि ताचे अर्थ पाठ करप खूप गरजेचे असतात। आता आमी प्रश्ना वाटेन वळूया। हांगा वाक्प्रचार कंसात दिल्ले असतात आणि तांच्यो जापो वाक्याच्या रूपान दिल्ल्यो असतात। तुमकां फावो तो वाक्प्रचार वेचून वाक्य पुराय करपाचे असता। देखीक जायतो लोक दुयेंत आशिल्ल्या कायतानाचे खबरेक येतात आणि ताची खूप काळकूद करतात। हे जे आडी मारिल्ले उतर तुमकां दिसता ते कंसात दिल्ल्या वाक्यप्रचाराचो अर्थ आसा। सगळ्यात पयलीं आमकां हो अर्थ लागपी वाक्प्रचार ह्या कंसांतल्यान सोदून काडपाक जाय। हाची जाप वाळू पेचून चुरचुरप ही आसा। आता जेन्ना तुम्ही हो वाक्प्रचार ह्या वाक्यांत बरयतली तेन्ना जर तुम्ही वाळू पेचून चुरचुरप अशें बरयलें जाल्यार तें चुकीचें जातलें। हो वाक्प्रचार बरोवचे पयलीं हे वाक्य खंयच्या काळांत आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय। हे वाक्य वर्तमान काळांत आसा, तर ह्या वाक्यप्रचाराचो जेन्ना तुम्ही ह्या वाक्यांत वापर करतली तेन्ना तो वर्तमान काळांतच बरोवपाक जाय, तरच तुमकां पुराय गुण मेळटले। देखीक जायतो लोक दुयेंत आशिल्ल्या कायतानाचे खबरेक येतात आणि वाळू पेचून चुरचुरतात। फुडें पळोवया। आपले सपन पुराय जालें देखून कविताक खूप खोशी जाली। जाप तिची आसा मळभर खोशी जावप आणि तुम्ही वाक्य अशे तरेन बरोवपाक जाय। आपले सपन पुराय जालें देखून कविताक मळभर खोशी जाली। कोंकणी विशयांत उणे गुण मेळिल्ल्यान शिक्षकान भुरग्यांक बरीच तापयली। कोंकणी विशयांत उणे गुण मेळिल्ल्यान शिक्षकान भुरग्यांक उजरावन काडली। आवय बापायन सांबाळून दवरिल्ली सपनां पुराय करप भुरग्यांच्या हातांत असतात। जाप आसा गांठीक मारप। आवय बापायन गांठीक मारिल्ली सपनां पुराय करप भुरग्यांच्या हातांत असतात। हालीसराक वचत थंय अपघाताच्यो बातम्यो आयकूंक येतात। जाप आसा कानार पडप। हालीसराक वचत थंय अपघाताच्यो बातम्यो कानार पडटात। आयचे कांय तरणाटे शिकून लेगीत वायट मार्गाक लागतात। जाप आसा हाताभायर वचप। आयचे कांय तरणाटे शिकून लेगीत हाताभायर वतात। परीक्षेत पास जातलो तेन्ना म्हाका सुशेग जातलो। जाप आसा जिवाक सूज जावप। परीक्षेत पास जातलो तेन्ना म्हाका जिवाक सूज जातलें। रमेश सदांच आपल्या बापायक फटयता। जाप आसा शिंगा लावप। रमेश सदांच आपल्या बापायक शिंगा लायता। भुरग्यांनो, आता तुमचे खातीर एक घरपाठ आसा। सकयल दिल्ल्या वाक्यांनी आडी मारिल्ल्या उतरांच्या जाग्यार कंसात दिल्ल्या
वाक्यप्रचारांचो वापर करून विधानां परत बरयात। 2 गुण, मळभर खोशी जावप, सूर्य पडप, घर जागे जावप, मातये भरवण जावप, 7 चितून। चड पावस पडिल्ल्यान आमची शेतां नश्ट जातली। फाल्यां तिनसांज जातली तेन्ना आमी देवळांत वतले। कोम्या सादार घरातले सगळे लोक उठले। आज जायती कामां चिंतून हांवें रजा घेतली। आशा करता की हांवें ज्यो गजाली तुमकां सांगल्यात त्यो सगळ्यो लक्षांत दवरतली आनी चडांत चड गुण घेवपाचो तुमी प्रयत्न करतली। दुसरे फावट परत मेळुया एका नव्या विशया वांगडा। तो पर्यंत देव बरें करूं।